बाळ्ळी जाल्ल्या बालरथ अपघाताक नेमको जापसालदार कोण हाचो सोद घेवपाचें काम सुरू आसा। शिक्षण खातें पुलिसांच्या अहवालाची वाट पळयता। बाळ्ळी विद्यार्थ्यांक घेवन वचपी बशीचो अपघात नेमको जालो कसो हाचेर सगळ्या बाजूंनी विचार चल्ला। स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ताबो गेल्ल्याचें कारण चालकान सांगलें खरें, पूण नेमको अपघात जालो कसो हाचो पुलीस सोद घेतात। अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज पुलिसांक मेळ्ळा। पुलिशेन एक अहवाल शिक्षण खात्याक दिला, पूण निमणो अहवाल दिवपाचो आसा। त्या अहवाला उपरांतूच निष्कर्ष काडूं येता अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें। बाळ्ळे बालरथ एक्सिडेंट जाल्लो न्ही, हय ते विशीं मातशी म्हायती जाय आसली। जेन्ना सोशल मिडियाचेर आमकां कळ्ळें की हांगा अशें बाळ्ळी इन्सिडंट जाला म्हणून आमी इमिजिएटली आमच्या डेप्युटी एड्युकेशन ऑफिसराक स्कुलान धाडले आनी त्याच दिसा म्हाका स्कुलाचो रिपोर्टूय आयलो, स्कुलाच्या हेड मिस्ट्रेसीचो रिपोर्ट आयलो, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। आनी दुसऱ्या दिसा परत आमकां स्टेटस आयलो रिपोर्ट आनी फायनल रिपोर्ट आतां थोड्या दिसांनी म्हाका मेळटलो, कित्याक स्कुलान FIR केला आनी थोड्या भुरग्यांक हॉस्पिटलान मातशे एडमीट केल्ले, दे वर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन आनी काल काय पयर म्हणल्यार सगळ्या भुरग्यांक डिस्चार्ज दिल्लो। सो भुरगे सगळे सेफ आसा। आमकां प्रायमरी कन्सर्न म्हणटा ते भुरगे आनी आमी रिपोर्ट येतकीर मागीर फुडले कितें कॉज ऑफ एक्शन आमकां एक्चुअली कित्याक लागून एक्सिडेंट जाला तें आमकां कळपाक जाय फ्रॉम द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी। सो तें आमकां स्कुला कडल्यान कळटकीर मागीर आमी फुडलें एक्शन कितें आसा तें घेतलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।